प्रतीच्या भावंडो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव देता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. प्रतीच्या भावंडो, आयज साद्या काळाचो 14वो आयतार आनी आयची वाचपां हो विशय आमच्या मुखार दवरतात. ती ताचे विशीं घुस्पताली. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत मनशा स्वयं घेवन आयलो, जियेलो आनी वावुरलो. ताचो संदेश आयकून, ताचो वावर देखून, ताच्यो मिलाग्री पळोवन लोकांचो बावार्थ आनी खोलायेन जावंक जाय आसलो. तरी पूण ती ताचे विशीं घुस्पली. तोच जेजू आमच्या जिवितांत दुसऱ्या दुसऱ्या रुपांनी दिसपोटी येता आनी भोव गरजेचें आमी ताची वळखेन वाडलेली आनी न्हय घुस्पलेली आनी दुसऱ्यांकूय घुस्पायतात तसली. आनी देखून भोव गरजेचें जितले फावटी जेजू आमकां आपलें दुसरें दुसरें रूप दाखयता, एकूच कारण जावन आसा एकेरीत भाशेन आमी ताच्या मोगान आमी बावार्थान वाडलेलीं. तर आयज केरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागोया आमकां सरळ निवळ नदर फावो कर म्हूण जेजूची वळख आमच्या जिवितांत वाडूंक आनी हीच वळख दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक. तेच भाशेन आयचो आयतार सांत पेद्रू दंडदुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयला. पाप साहेबाकाल मिसावांच्या गांवांनी थोड्या याज्ञिकांची आनी मोटवाशांची आकारणीं करूंक ही संस्था वावुरता. आमचे मोदें मिशनरी मोन वाडोवंक आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या मनशांक पावोवंक जेजूच्या करीत मोगान आनी मिशनरी उर्बेन वावुरतले मिशनार आमचे पवित्र सभेंत उपजोवंक एकेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आनी जितले फावटी आमी वावरूंक ना जेजूचे वळखीन दिसपोटी वाडोवंक आमी बोगसोणें मागुया आनी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातके सोर्बदूताक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमकां पातकांनी बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sorgi chara ya, sorpod vida deva.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कळतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सोय पुतात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायेलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटा. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यंत म्हजेर कॉल्पल्यात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर अमकें अमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घराण्यांक गमून येतोलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. जबाब. सर्वेस्परा, आमची काकलूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जबाब. सर्वेस्परा, आमची काकलूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर घोट लायलोले असतात. जबाब. सर्वेस्परा, आमची काकलूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोरणीचे दोळे आपले घरकारणीच्या हाताचेर घोट दवरलोले असतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. सर्वेस्परा, आमची काकलूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूत कर सर्वेस्परा, आमची काकलूत कर. मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात. खरेंच आपलीच बळाय दाखयतल्यांच्यो मस्कऱ्यो गोरवान फुगलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब. सर्वेस्परा, आमची काकलूत कर, तुजेरूच आसा आमची नदर. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, इतल्या उत्तम प्रकाशण्या पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोमयाक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हळें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक असोक्तायेंत म्हजें बळ सपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवे वश्चाक खुशेन म्हज्या असोक्तायांची व्हडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोक्तायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव असोक्त तेन्ना हांव सक्तिवंत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो.
मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू तुयतान भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकूंक लागलो. आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलां. आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली. आनी ताणें हातांनी असली विस्मितान वाडटात ती कशीं. तोवय न्हय गाय, मारयेचो पूत, जेकब, जुजे, जुदास आनी सिमाव हाचो भाव. हाच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय. आनी ती ताचे विशीं घुसपोली. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच घराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलीच विस्मितां करूंक ताका मन जालें ना. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्या अविस्वासाक विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक धाकटीशी काणी. एक पावटी दोग बेबे एक दुदाचे बालदेन पडले आनी ते थंयसर पडटच दुसरे सगळे बेबे ह्या बालदेच्या भोंवतणी आयले आनी तांकां म्हणूंक लागले, तुमी केन्नाच ह्या बालद्यांतले भायर सरचेना, तुमी थंयसर मोत्तेले. आनी ते दोनूय बेबे पिवूंक लागले. भायर येवपाक कशेय भाशेन वावरूंक लागले. आनी जितले ते वावुरताले तितले भायर आसा ते बेबे तांकां म्हणटाले, तुमच्यान हें केन्नाच करूंक जावचें ना, तुमी थंयसरूच मोत्तेले. आनी हें आयकोन आयकोन एक बेबो पिवतालो तो बंद केलें आनी मातशे वखदान तो त्या दुदान बुडोवन मेलो. तो दुसरो बेबो पिवत रावलो. पिवता पिवता त्या दुदाची ताक जाली, क्रीम जावन हाड जातच त्या बेब्यान बालदेंतली उडकी भायर मारली. सगळे बेबे अजाप जाले. ताका म्हणोंक लागले, हें तुवें कशें केलें, आमी तुका कितलें सांगलें, कशे भाशेन तुवें आमचें आयकोंक नाय आनी कशे भाशेन तूं हो ताक करून भायर आयलोय. आनी त्या बेब्यान ताका म्हटलें, हांव बेरो. तुमी बोबाड मारताले खरें, पूण म्हाका कांयच आयकूंक येवंक ना आनी म्हाज्या लागीं घोडटा तितले हांवें पिवन पिवन म्हाजो जीव हांवें साल्वार केलो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयचो विशय जावन आसा ती ताचे विशीं घुसपोली. जायते पावटी आमी घुसपतात आनी दुसऱ्यांकूय आमी घुसपायतात. जायते पावटी बॅड एडवायस दिवन दुसऱ्यांकूय आमी वायट मार्गार वतात. जर तर आमी जिवितांत पळयत जाल्यार जायत्या जाणांच्या जिवितांत अशें जालां. थॉमस एडिसनाचे टिचरीन म्हटलें, यू आर गूड फॉर नथींग. पूण ताचे आवयन ताका शिकोवन ताका एक व्हड सायंटिस्ट केलो. बेथोवन एक व्हड म्युजिशियन आनी जशे भाशेन तो म्युजीक बरयतालो तो दुसऱ्या भाशेन डिफरंट आसलेलें. आनी ताच्या टिचरीन सुद्दां दुसऱ्यान ताका सांगलें, तूं केन्नाच एक व्हडलो म्युजिशियन जावचो ना. तरी पूण बेथोवन आपलें पॅशन फुडें व्हरून एक आयज संवसारान व्हडल्यांतलो व्हडलो म्युजिशियन जावन आसा. थोडे दीस फाटीं हांव न्यूज पेपर वाचतालो आनी एक धाकटें भुरगें जाचें नांव तुलसी कुमारी, ताका इस्कॉलाक वचूंक जाय आसलेलें. आतां ऑनलायन आसा म्हणून ताच्या लागीं मोबायल नासलेलो आनी ताणें म्हटलें आपल्या आवयक, हांव आंबे इंकतां
आनी हे आंबे विकून हांव एक मोबायल घेता कित्याक म्हाका शिकोंक जाय. आनी ताच्या इश्टान म्हटलें तूं कितले म्हूण आंबे विकतले आनी तूं मोबायल घेता म्हटल्यार कितलो वेळ तुका लागतलो. जरखंड जमशेदपूर हे चेडूं आंबे विकूंक बसलें. आनी एक थिंगासर एक मुंबयचो बिजनसमॅन आयलो. ताचे लागीं ताणें विचारलें बाय तूं दिसांक करून जर थिंगा आंबे कित्याक विकताय. आनी ताणें आपली परिस्थिती त्या बिजनसमॅनाक सांगली. नको जावं तो कोण पळयतो. आनी ताणें म्हटलें बरें हांव तुजे आंबे घेतां. आनी ताणें ताजे 12 आंबे घेतले आनी एक आंब्याक ताणें 10,000 दिले. 1,20,000. आनी त्या भायर एक मोबायल ताका घेवन दिलो आनी म्हटलें वच तूं लिसांकन स्कॉलाक वच आनी व्हड मनीस जाव. जरी तो तें घराच बसलेलें आनी जरी तो ताणें ट्राय करूंक ना जाल्यार ताका गूड लक कितेंच भाशेन नवी ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच मेळची नासलेली. जर तो ताणें इश्टांचें आयकलेलें जाल्यार तुज्या लागीं हे पयशे केन्नाच एकठांय करूंक जावचें ना म्हणून. तेच भाशेन आनी एक धाकटें तरणाटें नांव जानवी पानवार. आनी 11 वर्सांचें आसतना ताणें शी हॅड मास्टर्ड 11 accents ऑफ डिफरंट लँग्वेजीस आनी इंग्लीश लँग्वेजीची डिफरंट accents ताच्यान उलोवंक जातालें. एट 11 a girl from Haryana. American accent, English accent, Australian English accent, Indian accent. आनी जेन्ना ते कोस्ट कोत्ताले वावुरताले जायते जाण ताका म्हणटाले हें तुज्या लागीं केन्नाच करूंक जावचें ना. तूं सादें चेडूं हरियाणाचें कितें इंग्लीश उलयतलें. तरी पूण ताणें सगल्यांक प्रूव देम ऑल रॉंग. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, जिवीत इतलें सुंदर जावंक जाता जेन्ना आमी दुसऱ्याचो चुकोच सोदून काडटात आनी एक देखून उतर एनकरेजमेंटान आमी जेन्ना म्हणना. जेन्ना आमी फकत म्हाज्यो चुको घराब्यान आसलेल्यो चुको कामाक वयता थिंगा फकत इट्स माय ओन्ली वर्क दिसपटी फकत दुसऱ्यांच्यो चुको काडपाच्यो. आनी ह्यो दुसऱ्यांच्यो चुको काडपाचें एक पॅशन कशें वावर कसो जायते फावटी आमी कोत्तात. आनी ह्या वावरान आमी घुस्पतात तांकांय घुस्पायतात. इंस्टेड ऑफ अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट आमी एक वायरस कशें खबरो करपाचें वायरस कशें चुको काडपाचें एक वायरस कशें विच इज मच वर्स देन कोरोना वायरस. इट म्युटिलेट्स युअर स्पिरीट नॉट इवन युअर बॉडी. एकेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक डिसअपॉयंटेड करतात. एकेच भाशेन आमी तांकां डिप्रेस करतात. एकेच भाशेन तांकां आमी फुडें वचोंक पुश दिवचें सांडून आमी तांकां फाटीं उडयतात. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, भोव गरजेचें कित्याक देवान आमकां सगल्यांक वेळ दिला, देणी दिल्या, ग्रेस्काय दिल्या. आमी संवसाराच्या मेजार आमच्या लागीं कितें ना कितें आसा. वी डोंट कम लायक अ पॉपर्स. देवान आमकां सोबाद भाशेच्यो गूण दिल्यात by which we can make a difference in the world, a difference in our family, difference in the life of spouses, our children, in society, आमच्या समुदायान, समाजान, संवसारान. आमकां सगल्यांक we have something unique to contribute. पूण जरी तर आमी फकत दुसऱ्यांची नेगेटिविटी आयकली जाल्यार परतून आनी परतून आमच्यांनी फुडें वचोंक जावचें ना. जरी तर आमकां एक सपोर्टींग समाज आसा जाल्यार दुसऱ्यांनी आमकां शाबासकी दिली जाल्यार एनकरेज केलें जाल्यार आमच्यांनी फुडें वचोंक जातालें. पूण जायते फावटी समाजान आमच्याच घराब्यांनी आमच्याच फॅमिलींनी तशें जायना. आमी जायते फावटी डिस्करेज करतात रादर दॅन एनकरेज. आनी तरी पूण भोव गरजेचें आमी आमचेच नियाळ केलेले आनी हो विचार केलोलो हांवें कितें करूंक जाय, खंयचें पावल हांवें फुडें घालूंक जाय. देवाक म्हाज्या जिविता विशीं जे सोबात तेणी वस्तू म्हाका म्हाज्या जिवितांत दिल्या तेज्या विशीं हांवें कशे भाशेन सुदरावपण करूंक जाता समाजान, म्हाज्या फॅमिलीन, म्हाज्या समुदायान आनी संवसारान.
पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयची तिनूय वाचपां जी आमी आयकल्यांत एकेरीत भाशेन हेंच आमकां सांगता. आमच्या क्रिस्ती धर्मान आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक प्रवादी जावंक आपयल्यात आनी देव आमकां विचून काडटा, जशे भाशेन एजिकियलाक विचून काडलो. आनी जेन्ना एजिकियलाक विचून काडलो तेन्ना ताची बायल मेल्ली आनी बायल मोत्तोच तो बाबिलोनान आसा, जंयसर इस्रायल परजा गुलामान आसा. 100 वर्सां जाल्यांत इस्रायल परजा खोट्या देवा फाटल्यान वयता. खेरीत भाशेन तांच्या धर्माचें न्हय, तांचे लागीं लोक काजार जाता, तांच्यो प्रॅक्टिसीस करता. आनी ह्या वेळार देव एजिकियल प्रवाद्याक आपयता आनी म्हणटा, ही भितूर परजा तांच्या मदें तूं वच. खेरीत भाशेन ती कळपल्यांत, पूण तरी तो तूं वच. तुजें ती आयकना जायत, पूण तूं वच आनी तांकां सांग, देवान म्हाका अशें आनी अशें म्हूण सांगलां. तुमकां आयकोंक जाय जाल्यार आयकात, नाजाल्यार आयकनाकात. हांव म्हाजी जबाबदारी करतां. हांव म्हाका जाय पळय तें देवान सांगलां पळय तें हांव करतां. तुमकां आयकोंक जाय जाल्यार आयकात. एजिकियल प्रवादी 20 आनी 2 वर्सां तांच्या बाराबर वावुरता आनी 20 आनी 2 वर्सां वावरून तांकां बऱ्या मार्गार हाडटा. तांकां परतून देवाची ओळख दिता. तांकां परतून इस्रायल पोजेच्या देवाची वाट दाखयता. आनी देव ताका सांगता, तूं तांच्या मदें वच, त्या भितूर पोजे मदें तूं तांकां गोमोन दी. तुज्या उतरांनी, तुज्या कन्यांनी, तुज्या जिविता विशीं तूं एक प्रवादी म्हणून लेट देम नो दॅट यू आर द वॉयस ऑफ गॉड. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, जायते फावटी आमी झुजतात, वावुरतात, जावं आमच्या घराब्यांनी, जावं आमच्या शेजाऱ्यां, जावं आमच्या कामाच्या वावरां लागीं. जायत्या फावटी आमी सोत आनी खरें तें आमी त्या मार्गार वचूंक सोदतात. जायते फावटी आमी क्रिस्ती तत्वांचें जिवीत जिवंक सोदतात. जायते फावटी आमी नितीचें जिवीत जिवंक सोदतात. आनी जेन्ना आमी कोणाक कन्फ्रंट करतात तेन्ना जायते फावटी आमकां ती इन्सल्ट करतात. जायते फावटी आमकां ती म्हणटात, तूं म्हाका शिकोवपाक कोण. आनी देखून जेन्ना देव आमकां आपयता, जायते फावटी तांचे इसूल आयकून जायते फावटी आमी डिस्करेज जातात. पूण आयज ह्या पयल्या वाचपान खेरीत भाशेन देव आमकां सांगता, देवाक जाय तुवें विस्वाशी रावलोलो. He does not want you to be successful, neither does he want you to be popular. As a Christian, you are called to be faithful in each and everything. To your family, to your home, to your marriage, to your children, to your community, to the world and to humanity. आनी हें जायते फावटी आगोड. जायते फावटी आमी म्हणोंक आसा, कशे भाशेन आमी हें करतले. आमी ओस्कोत मनशां. दुसऱ्या वाचपान आमी सा पावलूची खबर आयकल्या. सा पावलू आयज आमकां सांगता, वय देवान म्हाका विचून काडला. हांव परफेक्ट म्हणून न्हय. म्हाज्या जिवितांत जायत्यो ओस्कोती आसात. म्हाज्या जिवितांत जायते कांटे आसात. म्हाज्या जिवितांत हांवें जायतें भोगचें पडलां आनी भोगता. पूण देवाचेर विस्वासून आनी पातयेवन. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपान खेरीत भाशेन सा पावलू आमकां तेंको दिता आनी सांगता, वय म्हाज्या जिवितांत असोत्तायेन हांव जियेलो, अपमानांनी हांव जियेलो, ओडचोडेनी हांव जियेलो, थोड्या म्हळ्यांनी हांव जियेलो, दुमाड्यांनी हांव जियेलो. इतलीं तुफानां म्हाज्या जिवितांत आयलीं. पूण जितलीं तुफानां म्हाज्या जिवितांत आयलीं तितले फावटी देवाची उतरां म्हाज्या काळजांत रिगून आसलीं. तुज्या अस्कोतायेन हांव तुका शक्ती दितलो, सगळें पयस करूं. आनी जितल्यो अस्कोताय तुज्या जिवितांत आसा तितलोय तुवें ल्हानवीक जातलो. यू वील रियलायज इट इज नॉट सेल्फ अचिवमेंट, पूण म्हाजे कृपे विशीं जें तूं वावर कोत्ताय तो वावर फुडें वेता. हें आमी उगडास धरूंक जाय. सा पावलू भाशेन आमी जायते ओस्कोत, when we try to correct भुरग्यांक बरी देख शिकयतात, वो घराब्यान कितें वायट जाता तेन्ना आमी उलयतात तेचे विशीं. सगल्यांक मानव ना जायत तें. बट एज द हेड ऑफ द फॅमिली, एज पेरंट्स, तुमकां ही प्रवाद्याची जबाबदारी आसा. जायते फावटी सगळीं म्हणटात,
डॅडी मम्मी आउटडेटेड. समाजान पळय, एवरीथींग इज अलाउड. जस्ट बिकॉज एवरीथींग इज अलाउड इज एवरीथींग इज नॉट मॉरल. आनी जायते फावटी जेन्ना ती आमकां आमचें जिवीत ताची नवसोडणी करूंक सांगतात, आमच्या जिविताचे पातक पयस करूंक सांगतात, आमी म्हणटात तांकां वय फर्स्ट चेंज युअर सेल्फ. पावलो सांगता वय आमच्या सगळ्या जिवितांची ओस्कोती आसात, बट दॅट शूड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम करेक्टिंग अदर्स. वी हॅव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एल्डर्स, एज पेरेंट्स, एज रिस्पेक्टेड पर्सन्स इन सोसायटी एंड इन अ होम एंड इन अ फॅमिली. आमच्यानी हात धुवंक जायना, म्हणूंक जायना सगळीं कोत्तात म्हाज्या भुरग्यांक करून दी, सगळीं कोत्ता हांवूय कोत्ता, सगळीं चोत्तात नागवयतात हांवूय कोत्ता. ना, पावलो आमकां सांगता जशे भाशेन तो म्हणटा, तुज्या अस्कतायेन देव सांगता हांव तुका शक्ती दितलो. इन युअर विकनेस माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हाजी कृपा तुका पुरो, तूं भियो नाकाय. आनी देखून पावलो द ग्रेटेस्ट मिशनरी टू द जेंटायल वर्ल्ड गेलो न्हय कित्याक तो परफेक्ट आसलोलो म्हणून, पूण बगर देवाचेर विस्वास धरून. तुज्या भाव भयणांनो, न्हय फकत पावलो, न्हय फकत एजिकियल, न्हय फकत जेरेमाया आनी प्रवादी, पूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे भाशेन जेजू विशीं ताचो गांवचो लोक घुस्पोता. तो शेनवारा दीस वचून देवस्थानान तांकां एक शिकोवप दिता. त्या शिकवणे विशीं आपल्या जिविताची नवसोडणी करची सांडून ती खेरीत भाशेन जेजूच्या जिविताचेर एक पोस्टमॉर्टम करतात. हो कोणाचो इतलो अधिकार हुंयसान आयला ताका, तो एक तेवूय सादो इतलें व्हडलें कशें उलयता. rather than listen to the message, they are out to shoot the messenger. आनी ह्या गेल्या त्या 2-3 आयतारांनी आमी आयकलां कशे भाशेन जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्यो. गेल्या त्या आयताराक जेरसाच्या दुयेक ताणें मेरली ती जिवी केली, रगत पाट जाले त्या अस्तोरेक बरी केली. तरी पूण आपल्याच लोकां मदें येतोच एकेरीत भाशेन तो भावार्थ ताका मेळलो ना. आनी तरी पूण जेजू आमकां सांगता आयज, डोंट गेट डिस्करेज्ड. थोड्यो वस्तू, थोड्यो मिलाग्री ताणें केल्यो थंयसर, कित्याक थंय भावार्थ नासलोलो. पूण कोण नासतना तो रावंक ना, ताणें फुडें पावल घातलें. तुजेच्या भाव भयणांनो, आमच्याय जिवितांत जायते फावटी आमकां सगळीं मानून घेवची ना. जें आमी सांगता पळय तें आमचें आयकोचें ना. जायते फावटी आमच्या लागीं हू हॅज गिवन यू द मॉरल ऑथॉरिटी काय म्हणून, पूण आमकां धमकी दिलीच म्हणून आमी ओगे रावंक फावना. जावं समाजान, जावं फॅमिलीन, जावं आमच्या कामाच्या जाग्यार, जावं समुदायांनी, वी आर कॉल्ड टू बी द मेसेंजर्स ऑफ टुडे. जायते फावटी आमी म्हणटा पळय देवाक दुखयल्यार जाता, पूण तांकां दुखोवपाचें न्हू, कित्याक म्हाज्यो खबरो करतले ते मागीर. एंड सो वी मेक अ कॉम्प्रोमायज. आमकां सगल्यांक जाय आमच्यो ओडविक्यो उलयलेल्यो, आनी ओडविक्यो उलयता तितली आमी फुलतात, पूण देवाक दुखयता तें आमकां कांयच वायट लागना. Proverbs chapter 29 verse 18 अशें म्हणटा, where there is no vision, then people perish. जंयसर एकेरीत भाशेन सुरोर निवळ नदो ना जाल्यार थंयसर लोकांचें निसणटण जाता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एकेरीत भाशेन आयज आमी मागुया, न्हय फकत आमीच आमच्याच जिवितांत देवान आमकां जायत्यो टॅलंट्स, वेळ, गूण दिल्यात ते उजार करूंक. नॉट बी कॅरीड अवे बाय नेगेटिविटी, but rather to ask and challenge ourselves, how can I make a difference? माझ्या फॅमिलीन, माझ्या समाजान, माझ्या समुदायान, how can I contribute to make it more lively, more vibrant a faith? कित्याक आमकां सगल्यांक देवाची आमची ओस्कोताय, देवाची शक्ती पुरो. तर आयज आमी कितेंच भाशेन मागोया, आमचेच जरी तर आमीच आमच्या भावार्थान, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत घुस्पोल्यान जाल्यार तें पयस करूंक आनी खरो तो मारोप धरूंक
आनी तेच भाशेन आमच्या फॅमिलीन आमच्या भुरग्यांक आमच्या समाजान आमच्या फिरगोजेन दुसऱ्यांकूय बरे जिविता विशीं बरे नवसोडणेच्या जिविता विशीं बरी गोवायकी दिवन आमी जेजूची वळख दिवन करीत भाशेन वावरुया आनी मागुया. आमेन. आमचो बावाट परगटूंक उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोपदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्रात्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोसला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गपवित्रार देवा बापाच्या उजव्या बसला, तुवें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सस्मांतान पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, स्वर्गीचो बाप आपल्या भुरग्यांचें मागणें आयकूंक सदांच तयार. तो एका मनाची आनी एका काळजाची जावन त्याच बापाक आमचे आवंडे आमी उक्ते करुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें आपोवणें देवाच्या मोगाचें देणें म्हूण स्विकारून आपल्याक आपोवच्याक सोंपता ते परी आपल्या मुनियारपणाक चलूंक आनी आपले पोजेक जेजूची नीज रुपकार ते जावंक पावूंक त्याच बापाचें बोल मागुया. भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी देसाचो आनी राज्याचो कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचें आनी वेगळोचारांचें मोल सोदून निस्वार्थीपणान आनी जापसालदारकेन परचेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दिन दुर्बळ्यांची आनी भायलोल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी आखे मुनिस्कोल देवान रोचली आनी आशिर्वाद आयलोली फामील म्हूण वळखून दर एका व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचो वाटेचो सांगात आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी आयज सांत पेद्रू दोनदुताच्या संस्थेच्या वावराक भेटयलोलो आयतार आमच्या मिशनरी कार्याक मान घेवन जेजूची कोटकोटीत आनी दिरादीक मिशनरांक कशी चलोवंक आनी आमचे मदली मिशनरी आपोवणी उपजोवंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी
मोगेपणी आमच्यो जणकेचो गरजो आमी देवाक उबारुया. तशेंच आमच्या फिरगोजेंतल्यो सगळ्या फामिली पासत आमी मागुया तांकां सांबाळूंक आनी राखूंक. जीं पिडेस्त आसात तांचे पासत आमचे फिरगोजेंत सगळ्या पासत आमी मागुया. बापा मोगाळा, आमचे ओस्कोतायेन तूंच आमचें बळ आनी आमच्या किरकोळपणान तूंच आमचो आलाशिरो. ल्हानविकायेन आनी विस्वासान तुज्या फुड्यान दवरलेली आमचे उतरेक तुजे खुशी जाल्यार आमी आमच्या आदवाक उपकारतात जाल्यार तूंच ती शांती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबूनी देवा म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपुलिदा देवाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोरेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयल्यान ते बोले वरवीं आमची अंतोस्करणान नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रतीन दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सोरेस्पोरा पवित्र बापा सुरपुदारान सासणाच्या देवा सोरकाळ्यान सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमतां. जिव्या बावटान ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टां. तीर बरो आशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक वतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उठलें. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरुमची.
तेच परेन जेवण जातोच ताणें खावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्यान सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समरताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी अजिविताचो उंडो आनी सडोवणीची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा की तुमी जेरुसलेम तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आदनिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दोन दुतान सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपददार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. दिसपोटी आमी आमच्या जिवितांत सदांच पॉझिटीव रावंक आनी हेच भाशेन दुसऱ्यांक एनकरेजमेंट दिवन तेंको दिवन तांकांय फुडें पावल घालूंक आदार दिवंक आमकां कृपा बळ दी म्हणून सुर्गीच्या बापा लागीं आमी मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेपण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उद्दार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आसो राखांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेपण म्हण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक तुजी शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्या फिरगोजीन मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावन टीव्ही मोबायलाचेर सावन आमी मिसांत वांटो घेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंटाच्या रुपान घेवंक जायना, ताचें आशणें आमी बगुया आनी बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांसा रोगतान म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कुडसोरूंक केदांच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडट्या देण्यांनी तुवें आमकां बरयल्याय. सासणाच्या जिविताचें देणें आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. तुज्या भाव भयणांदो सगळ्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो विकेंड आनी एक बरो सुमान हांव देतां. सोरेस्पोत तुमचे सोम्या आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. देवाचे